मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र त्रित्वेची परब आमी समरमता. एक देव तीन जण, बाप, पुत्र आणि आत्मो. ते कांय जाणां मदें मीत मेर नासलेलो मोग आसा. तेगूय तांचे मदें कसलेच दुबाव ना, दुबाविरीत तांचें जिवीत, स्वताचें जिवीत, जें कितें ते चिंतात तांकां एकामेकाक खबर आसा. देव बाप रोचणार, पूत सोडवणदार आनी पवित्र आत्मो बापाचे आनी पुताचे कितें येवजण आसा ते आमकां कळयता, आमकां स्फूर्ती दिता. एक अशी खबर धाकटीं भुरगीं तांचे मदें कसलेच दुबाव ना. म्हणजे जें कितें चिंतात तें बरें, वायट तांचे मदें चिंतप ना. अशेंच एक 3 वर्सांचें चेडूं नात शापायक सांगता. तो शापाय वृत्तपत्र, न्यूजपेपर वाचतालो आनी ते मोगान शापायच्या तोंडाक हात लायता. मिरयो पडलेल्यो शापायच्या तोंडाक आनी विचारता, शापाय तुका कोणें केल्लो, कोणें तुका रोचलो? शापाय म्हणटा, देवान म्हाका रोचलेलो, जायतीं वर्सां जालीं. म्हाका कोणें रोचलें? धाकटें भुरगें विचारता शापायक, तुकाय देवान रोचला मोगाच्या, पूण हालींच तुका रोचला? हां, अशें नातीन म्हटलें. देव एकदम हुशार आसा आनी ओदीक ओदीक बरें कोत्ता, वळखिना. अशेंच आयताराची दोतोन शिकयताली ती एकटो टिचर. ताचे क्लासीन 2 नवे भुरग्यांक ताणें ओळखून घेतले आनी ते नवे भुरग्यान म्हटलें, आमी दोगूय भाव. ताणें तांचें नांव विचारलें. नांव सांगले उपरांत ताणें म्हटलें, अरे बरें, तुमची वय कितें, तुमची वॉट इज युअर एज? एकट्यान म्हटलें, हांव 8 तारखेर जल्मलो, एप्रिलाच्या 8 तारखेर 1976. दुसऱ्यान म्हटलें, हांव 20 तारखेक जल्मलो, एप्रिलाच्या 20 तारखेर 1976, 20th April 1976. आनी तो पयलो 8 April 1976. हें अशें कशें घडोवंक शकता म्हणपाक? तुमी काय जुंवडे न्हय? वय म्हणपाक लागले, आमी जुंवडे न्हय, पूण 12 दीस कशे तुमचे मदें फरक आसूंक शकता. टिचरान म्हटलें, एकट्यान म्हटलें म्हाका, हांव पोस्को, तो म्हजो भाव, हांव पोस्को. आं, अशें जाल्यार आमी समजूंक शकता. सो दोगूय भुरग्यां भावांनी एकामेकाक पळयलें आनी म्हटलें, पूण कोण पोस्को आमकां खबर ना. आमी आमच्या पायक विचारलें. पाय म्हणटा, म्हज्या मोगाळाच्या भुरग्यानो, म्हज्या पुतानो, तुमी दोगूय म्हजे मोगाचे. तुमी दोगूय म्हाका इक्वली डियर टू मी, दोगूय मोगाचे. आनी म्हाका खबर ना कोण पोस्को पळय तो. Both my sons always will be equally dear to me.
I just don't know which one of you is adopted. So San Paul आमकां रोमांकारांक बरयल्ल्या चिटींक आमकां उगडास कोत्ता. आमी तर देवाची भुरगीं जाल्यार प्रत्येक जाण आमी देवाचे मोगाचे सोपुत्र. Heirs of God and co-heirs with Christ. क्रिस्तांत आमी भाव भयणी आनी देवाची आमी भुरगीं. बावतिजमा वरवीं आमी पवित्र आत्म्याक आमकां मेळ्ळा. पवित्र आत्म्या वरवीं आमी देवाचें जिवीत जिवंक शकता. प्रत्येक जाण देवाच्या मोगाळाचो पूत आनी धूव. आनी देवाच्या दृश्टीन ताका आमच्या कांय फरक ना. सगळीं आमी मोगाचीं देवाचीं. Always remember this, you are my sons and daughters. Always will be equally dear to me. I just don't know which one is adopted. So पवित्र त्रित्वी, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो, त्यांचे मध्ये मितमेर नासलेलो मोग आसा. जे कितें चिंतात उलयतात तें स्वत उलयतात, कितें लिपोवन दवरिनात. आनी ते जावं जाय आमचो नमुनो आमच्या फामिलीचे जिविताचो, वो काजारी जिविताचो, वो आमच्या घरांनी कामाच्या जाग्यांनी पवित्र त्रित्वी हो जावं जाय आमचो नमुनो. एकसूरपण ते जिवीत जियेनात, कम्युनिटी समुदायीक जिवीत जियेतात. तर ही समुदायीक जिवीत आमकां बोरवासो आमच्या क्रिस्ती जिवीत जियोंक, स्वर्ग ह्या संवसारांतूच अनुभवूंक, एकामेकाक आमी पावूंक, एकामेका ताय मोगान जियोंक क्रिस्ती जिवीत. जेजून आपलो जीव दिलो आमच्या खातीर, प्रत्येक जाणांक आमकां ताची मोगाची केली. तर आमी हें जिवीत सदांचे जिवितांत जियेले जाल्यार, काजारा जिवितांत गो बायलाच्या मोदें मितमेर नासलेलो मोग दाखयलो जाल्यार, दुबाव नासलेलें जिवीत जियेलें जाल्यार स्वर्ग ह्या संवसारांतूच आमकां अनुभवूंक मेळटलो. आनी सदांचे जिवितांत आमी पवित्र त्रित्वेचें नांव काडून आमी रोजार कोत्ता. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो, तांच्या नांवान आमी जिवीत जियेलें जाल्यार आमकां सासणीक जिवीत जेजू भासायता पवित्र आत्म्या वरवीं.